13 मे 2020 सीएमान ऑफिशियल अनाउन्समेंट केलो की इन प्रिंसिपल डिसिजन घेतला 20% सॅलरी एडिशनल सॅलरी दिवपाक हे जाले. मागीर 18 सप्टेंबर 2020 प्रेस रिपोर्ट एक येयलो की सीएमान ही एक गिमिक केल्या म्हणून आणि विदाउट प्रॉपर एप्रुवल प्रॉपर फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसिजर हे डिसिजन घेतला म्हणून तो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन जेन्ना एम्प्लॉईजांचे आमी इश्यू घेता तेन्ना हो इश्यू आमी मायन्यूटली डिस्कस केलो. आमचे सोर्सिसांतल्यान आमी इन्फॉर्मेशन घेतले कोणाक तरी 20% एडिशनल सॅलरी मेवल्या काय म्हणून. आनीक आमी 27 मे 2021 म्हणजे गेल्या म्हयन्यान एक हेल्थ सेक्रेटरीक लेटर केले आणि ताचे कडेन विचारले कोणाक कोणाक हे 20% एडिशनल सॅलरी दिल्या काय म्हणून. म्हणटकूच आमकां ताचो रिप्लाय कांयच येवंक ना आनी आमी ताका रिमायंडूय केलें की इमिजिएटली दिवची कित्याक हे हेल्थ वॉरियर्स फ्रंटलायन वर्कर्स काम करीत आसा आनी ते आपल्याचो लायफ रिस्कार घालून काम करता म्हणून. तर हो पळय गव्हर्मेंट आहा बीजेपीचो सरकार जो पावराक आसा तो आमी नजर मारी जाल्यार फाटले थोडे तेजी डिसिजनां पळयत जाल्यार एंटी गव्हर्मेंट सर्वंट डिसिजनां घेतलेली दिसून येता. जावं ते हाऊस बिल्डिंग एडवान्स जावं ते DDSSY कार्ड पळय ते एडमिसिबल एप्लिकेबल आहली गव्हर्मेंट सर्वंटाक एज एन ऑप्शन जाय तेंकां ती घेवंक मेवताली ते विथड्रॉ करप आनी अश्यो जायत्यो पळय बेनिफिट्स आसले पळय ते विथड्रॉ करीत पळय गेलो तेजेरच अशें दिसतालें आमच्या मनार आसलें की हे गव्हर्मेंटान हे फॉरेस्ट डिसिजन घेतला काय म्हणून. ते आमी पळोवपाक मागीर आमचो वायस प्रेसिडेंट बाब दुर्गादास कामत हाणें RTIंतल्यान इन्फॉर्मेशन मागलें. हे इन्फॉर्मेशन जावन आसलें होय 20% एडिशनल सॅलरी तेच बरोबर उरलेल्या विशयांचेर हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्यान इन्फॉर्मेशन मागलें आनी आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेवलां तें आयकोत तर सगळे गव्हर्मेंट सर्वंटाक आयज कळोन येतलें हो गव्हर्मेंट सर्वंटाक कसो नाडटा पळय तो 20% एडिशनल सॅलरी दिता म्हणून दिनासतना रावता. हाचेर आमी गव्हर्मेंटाचेर कसो विश्वास दवरूंक जाता की 10,000 नोकऱ्यो दिवपाच्यो आहा म्हणटा पळय त्यो. कित्याक पयलीं जिल्ला पंचायत इलेक्शन आसली पळय तेन्नाय तोच हे लायलेलो तेणी कॅसेट लायलेली. मागीर म्युनिसिपल इलेक्शन आयली तेन्नाय तीच कॅसेट लायली आनी आतां जेन्ना असेंब्ली इलेक्शनां येवपाची आहा तेन्ना ती कॅसेट सुरू केल्या. पयलो दिस अनाउन्समेंट केलो मागीर ते पयले बॅन घातलेलें इन 2016 जेन्ना 7th पे इम्प्लिमेंट केल्लो तेन्ना ते बॅन आतां लिफ्ट केला. म्हणटकूच ही सगळी कॅसेट जोरून ही नाटकां सुरू केलेलीं आसा. 10,000 जॉब दितले म्हणून अशें म्हाका दिसता. हाका लागून सगळ्या भुरग्यांनी आनी सगळे जनतेन आख्खे पब्लिकान आमचे गोंयचे श्रूड जावपाची गरज आसा आनी ही नाटकां पळय चल्ल्या ती मनान धरून गव्हर्मेंटाक प्रश्न करपाची गरज आसा की फॉरेस्ट तुमी बाबा सारकें चलयता जाल्यार कित्याक हितूंत आयचे एकूच एग्जाम्पलांतल्यान आमकां सारकें दिसून येता की गव्हर्मेंटान सारकी नाडपाची नाटकां चलयलेली आसा म्हणून. आनी ते येतले थोडे दिसांनी तो म्हणटा फायल लॉ डिपार्टमेंटाक गेले ती खरीच गेले हातून आनी आतां ह्या इशू नंतर आनी विश्वास दवरपाचो ना. एक डायरीच दवरले आतां बॉल्सान तो कितें स्टेटमेंट करता पळय ते नोट डावन करून ताचेर फॉलोअप करपाक. कारण तो उलयता एक आनी करता बोलते. तुमी पळयात फाटले वेवाक तुमकां याद जातले भावानो टिचरींक सगळ्यांक घाले फिल्डार कितें सर्वे म्हणून. ते सर्वेचे कितें जालें कित्याक घाल्ले कोणाकूच खबर ना. काय तुमकां म्युनिसिपालिटी जे ZP इलेक्शन पोस्टपोन जालो हाका तुमकां डेटा आनी फोन नंबर जाय आशिल्ले फोन कॉलिंग करपाक. भारतीय जनता पक्षाक फोन कॉलिंग करपाक डेटा जाय आशिल्लो म्हणून टिचरांक लायिल्ले काय
म्हणजे तुम्ही स्थानिक ऑफिसर जे असतात, लोकल ऑफिसर जे असतात, जे प्रत्येक डिपार्टमेंटाने असतात आणि गव्हर्नमेंट स्टाफ, you are treating them as a enemy. Teachers are not happy, police department is not happy, other departments are not happy, PWD, TA, IT, they are not happy. आणि तू गावाचेर हे करता, तूच म्हणटा मरे 20% हा पळय आरटीआय आणि त्या दिसा ताणें तो स्टेटमेंट केलो पॅन्डेमिक अजून सोंपना रे. हाज्या वयल्यान that was an indicator that something is wrong and something is fishy. तू कितें सो हाज्या वयल्यान तुमी चिंतात तो बजेट तो हावजान टेबल करता, हे कितले पर्यंत इम्प्लिमेंट करता तो चालू आहा आमचो बजेट पंचनामो ताजो सावंताचो बजेट पंचनामो चालू आहा सध्या आमचो. येतले आमचे बाकीचे प्रवक्ते काही दिसांनी तुमच्या मुखार येतले. सो ताणें समजूंक जाय की हे फुटींग म्हणे धंदे बंद कर. एज आय सेड, चीफ मिनिस्टर इज अ पॅथॉलॉजिकल लायर एंड फादर ऑफ फुटींग पण. म्हणजे फुटींग पण रक्तान भरला, प्रत्येक गजालीचेर युटर्न. एम्प्लॉय फॉरवर्डाचे कन्व्हिनर असतात जे तळमळीन गव्हर्नमेंट सर्वंट असो किंवा प्रायव्हेट सेक्टरांतले एम्प्लॉय असो हांच्या खातीर दिसान दीस काम करतात, तांचे वेगवेगळे इश्यूज घेतात. सो खूब तेंप जालो ते आमकां सांगताले की सरकारान मे म्हयन्यान फाटल्या 20% दितले म्हणून डिक्लेअर केल्ले आनी एक इंटरनल लेटर सर्क्युलेट केले तांच्या डिपार्टमेंटा मदीं, जे आमकां डिपार्टमेंटान काही लोकां कडल्यान आमकां मेळ्ळें. स मेक ताणें लेटर केल्ले टू ऑल द हॉस्पिटल्स, मेडिकल ऑफिसर्स एंड सुपरिटेंडंट्स की तुमी डिटेल दिया म्हणून. Category 1 frontline workers coming in direct contact, Category 2 administrative technical staff doing COVID related work with regards to 20% additional salary. So हाज्या नंतर खूपदा प्रेस रिपोर्ट्स आयले. सप्टेंबरान म्हाका दिसता goinkarban.com म्हणटा ताणें एक स्टोरी केली की इट्स अ गिमिक, पॉलिटिकल गिमिक म्हणून एक स्टोरी आसा. ताच्या नंतर आमी फॉलोअप करीत आशिल्ले, जॉन बाब कम्युनिकेशन करीत आशिल्लो डिपार्टमेंटा कडेन. मे 27 तारखेक जॉन बाबान पत्रकार परिशद घेतली हांगा डॉक्टर रेणुका बरोबर. मुख्यमंत्र्याक हाजेर विचारले की गोवा बोर्डान सांगला की 20% सॅलरी जी आसा अजून दिवना, 1 वर्स जालें म्हणून. सो मुख्यमंत्र्याचो आन्सर इंटरेस्टिंग आशिल्लें की पॅन्डेमिक अजून सोंपुना मरे आनी चलपा लागलो. इतले म्हणून तो गाडयेन बसलो ईडीसी कडेन. सो ह्या उत्तराचेर आमकां डावट येवपाक लागलो की सरकारान कितें तरी खेळी हे केला म्हणून, सरकार कितें तरी इमोशन्सा बरोबर खेळटा. हाज्या नंतर आमी 31 मे रोखडेच 2 दिसांनी आमी आरटीआय घाली टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. पयले क्वेश्चन मागले आमी सर्टिफाईड कॉपीज ऑफ डिटेल्स ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्कर्स हू आर गिवन एडिशनल 20% सॅलरी सिन्स 1 May 2020 टिल डेट. सर्टिफाईड कॉपीज ऑफ टोटल अमाउंट डिसबर्स्ड. वेदर ते 1-2 इश्यू हाजेर. मागीर तुम्ही पळयलां आसतलें की टिका उत्सव जे जाताले, फॉर एक्झाम्पल सुकूर म्हणत मडगांवां पळयलां तुमी, भारतीय जनता पक्षाचे बॅनर लावूंक लागले. बिचोले तुम्ही पळयलां आसतलें, प्रेसानूच कव्हर केल्ले. टिका उत्सवाच्या भितर पार्टीचे बॅनर लागताले. सो ताजेर आमी प्रश्न विचारिल्ले की वेदर DHS has signed any MOU with BJP, whether BJP has made any payments with regards to vaccine to DHS. सो हाजी सगळी उत्तरां ताणें आमकां दिली. आतां ही आरटीआय पयर आयली. सो आमी तांकां क्वेश्चन विचारिल्ले की टिका उत्सव तुमी केन्नाच्यान सुरवात केली. सो फर्स्ट 11 एप्रिलच्यान म्हणटा सुरवात केल्या. DHS whether signed MOU with BJP for conducting टिका उत्सव. No, DHS has not signed any MOU. Total number of vaccines supplied. So no. So basically आपण कळून येता की भारतीय जनता पक्ष टिका उत्सवाच्या नावाचेर जे खरे वॅक्सिन दिवपा हाका उत्सव म्हणून थंय राजकीय फायदो कसो उठोवंक सोदताले आज ह्या आरटीआयन एक्सपोज जालो. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज वॉट जॉन बाब सेड. ताजें जर उत्तर तुम्ही आयकतात जाल्यार तुम्ही म्हणटले सरकार सारखे फाउंडेशनूच फुटींग म्हणाचें आमच्या सरकाराचें. 2 जून म्हणजे पयर कांय दिसां पयलीं डायरेक्टर अकाउंट्स
हेल्थ सर्व्हिस डेप्युटी डायरेक्टराक पत्र करता विथ रेफरन्स टू लेटर डेटेड DHS RTI 2021 म्हणजे माझी जी RTI गेली ती फॉरवर्ड केली त्याने विथ रिगार्ड्स टू पॉइंट नंबर 2 वेर आवर पॉइंट नंबर 2 वॉज विथ रिगार्ड्स टू कितले तुम्ही कोणाक दिला 20% सॅलरी आणि केन्नाच्यान स्टार्ट केल्या ते सो आन्सर तुम्ही पळयात गोंयचे जनतेने आन्सर आयकपाक जाय गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी दोतोरांनी हे आन्सर आयकपाक जाय इट इज टू स्टेट that no government approval or sanction has been received for payment of additional 20% salary to frontline workers stroke administrative stroke technical staff since May 2020 till date. हे आता आम्ही उलयना हे RTI उलयता दूध का दूध पाणी का पाणी मुख्यमंत्र्यांचे स्टेटमेंट का 27 तारखेक की पॅन्डेमिक अजून सोंपना मरे तो उलयता आनी ते तो आपल्या तो गुरु आशिल्लो बाकी ताका कॉपी मारून सोदता केन्ना केन्ना पॅन्डेमिक सोंपूना मरे म्हणपाक तेन्ना आमकां कळ्ळें की कितें तरी फटींगपणां आसा म्हणून आनी मागीर रातचे ट्वीट करतात NSA लायले की जेन्ना अध्यक्षान आमचे रिएक्ट केले दक्षिण गोवा जर तुम्ही NSA लायता आनी तेन्ना जेन्ना रिएक्ट जालो तेन्ना तूं म्हणटा ना फटींग वी आर ट्रायंग टू क्रिएट पॅनिक आनी फटींग पण म्हणून हे मुख्यमंत्र्याक सोंपता हे म्हणजे आजे DNN मुख्यमंत्र्याच्या DNN फटींगपणां हातून प्रूव्ह जाता हे प्रूव्ह सिद्ध कोण करता RTI म्हणटा म्हणजे तुम्ही फ्रंटलाईन वर्कर्स कोविड वॉरियर्स सगळ्यांच्या तुम्ही इमोशना बरोबर खेळतात आणि दुसरे वडीला म्हणतात त्यांचा सत्कार करपाचो चालू हा अरे फ्रंटलाईन वर्कर्स दोतोर हांच्यानी तुझे कडेन मागून आशिल्ले 20% आमकां सॅलरी दी म्हणून तुवें डिक्लेअर केले आणि जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पक्षान जॉन बाबान मे 27 तारखेक एक्सपोज केले त्यानंतर तू म्हणता की ना पॅन्डेमिक अजून सोंपूना मागीर तूं केन्ना दिवपाक रावलो तर ते आणि आता तुझी RTI क्लिअरली इंडिकेट्स दॅट चीफ मिनिस्टर इज अ पॅथॉलॉजिकल लायर आय रिपीट मुख्यमंत्री इज अ पॅथॉलॉजिकल लायर म्हणजे फटींगपणा आंगान बोलले दोतोर नर्सीनी तुझे कडेन भीक मागून आशिल्ले ते बावडे आपले प्रामाणिकपणान आज जर केसी देंवल्या केस रिड्यूस जाल्यात तर इट ओनली बिकॉज ऑफ द कोविड वॉरियर्स आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स सच एज डॉक्टर्स नर्सेस हू हैव पुट अप अ ब्रेव फ्रंट in spite of government failure to provide them oxygen which cost more than 80 murders in the state so मुख्यमंत्र्याक आम्ही सांगू शकतात गोवा फॉर सांगू शकता की फटींगपणाचे धंदे बंद कर डोंट ट्राय टू प्ले विथ द इमोशन्स जॉन बाबान सांगलेच तू HBA काढले गव्हर्नमेंट सर्वंटांक रस्त्यार हाडले पुलीस कितलेशे तातून पुलीस आणि परत पुलिसांचे तोखणाय करता अरे तोखणाय न्ही तांकां रस्त्यार जे घाला कितके लोकांनी फ्लॅट विकले कितलेशे पुलिसांनी फ्लॅट विकले तांकां जे रस्त्यार हाडल्या गव्हर्नमेंट सर्वंटांक हे पयलीं सारके घाल जाग्यार आणि तुझे कडेन जर काम जायना जाल्यार डिक्लेअर करपाक वचनाका डोंट प्ले विथ द इमोशन्स तुझे कडेन कोणेच भीक मागून आशिल्ले की आमकां सॅलरी दी हे दी ते दी म्हणून म्हणजे तुवें तांकांय कामाक लायले हे बाय कोण डायरेक्टर ऍडमिनिस्ट्रेशन ती वडे पत्र करता सगळे मेडिकल सुपरिटेंडंटाक इन ऑन 6 मे 2020 की लिस्ट दिया म्हणून कोण कोण तुमचे डॉक्टर आनी नर्स या म्हणून तांकांय कामाक लायले आणि RTI इज क्लियर कट की देयर इज नो अप्रूवल एंड सँक्शन वी चेक विथ क्रॉस चेक विथ मेनी ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस की तुमकां पयशे आले ना म्हणटा आमकां डिटेल कितें मागोवन व्हेल्ले विच इज ट्रू नाव विथ दिस लेटर विथ दिस लेटर इट इज ट्रू काय येवना म्हणटा म्हणजे हाजो अर्थ जाता की गव्हर्नमेंट इज नॉट ओनली चीफ इज नॉट ओनली पॅथॉलॉजिकल लायर बट द गव्हर्नमेंट इज फायनान्शियली बँकरप्ट